गीत घेऊया पेज नंबर 142 K8 Omor Onon Chivitai. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी जेजू मुखार येवया आनी जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक आमी हेंच प्रार्थना देवा लागीं करुया. जेजू म्हणटा की तो जावन आसा खरो उंडो आनी ताचेर विश्वास धरूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी आयज आमी शुभ वर्तमान थंय पळयतले हांव जेजू आजून लोकांचेर शिटकायता, कित्याक लोक ताचेर विश्वास धरूंक फाटीं सरतात. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना आमी देवाचेर जेजूचेर विश्वास दवरचे खातीर दुसऱ्यांचेर दवरलेलो आसा. आमी ह्याच पातकांची ओळख करून आनी हीच चिंतना मनांत धरून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. म्हज्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वप्रतिदार देवा, हांवें तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान उपचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पश्चात भाग्यान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक भोगता. आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वप्रतिदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पाव. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचे तरणाटपणान नव्यान आमकां फावो केली. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाचो संतोश दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सुर्गींचो उतरां व्हरतो संतोश आमकां खरेपणीन मेळटलो म्हूण बरवंसो बाळगून त्या पुनर्जन्मपणाच्या दिसाक अतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव जो जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. जेरुजल्यांत आसलेले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीठ सुरू जाली आनी सगळीं धर्मदूत मात भायर रावन जुदेयांत आनी सामारियांत शिंपडली. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचें निसणटण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोनकोणींत घालतालो. पूण शिंपडलेली ती जोळी मोडी शुभ वर्तमान शिपडायत गेली. असो फिलीप सामारियेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो.
ताच्या विजमितांची खबर आयकून व आपणी खाशा ती पळयली देखून फिलीप पोरगोडटालो तो संदेश पोरजेन एका मोनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलेल्या थावन मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुष्कळ आर जाल्ली आनी तोंटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडकार. आमचो जबाब जावन दी. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळीं म्हणुया. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता. तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. आमकां थोटाक करतात तसलीं मनशां मदें घोडिल्लीं विजमितां. जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोष. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुळोवण प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपंचीक म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विश्वास दवरता ताका कधीच ताण लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विश्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांत देंवलां. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही, जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत ताचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय. पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करचीं. हीच म्हजी बापाची खुशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विश्वास दवरतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावान भयणां, ह्या दिसांनी आमी पळयत आसा जेजू सांगूंक सोदता की तो जावन आसा खरो जिविताचो उंडो. आनी जेजू म्हणटा तेन्ना हेजें कारण कितें काय,
आमी जाणा उंडो आमचे दिसपट्टो गिराज दिसपट्टो आमी आमचें जेवण तें एक कॉमन पिपल साद्या लोकांचें जेवण जावन आसा एक उंडो आमचे गोंयांत वा आमचे भारतांत आमकां शीत जाय पडटा ते भाशेन त्या काळार उंडो हो एक सादें मनशाचें जेवण आसलें आनी हें बूक उंडो बूक मारता ते भाशेनूच जेजू म्हणटा आपूण जावन आसा खरो जिविताचो उंडो आमची कुडीची बूक मारूंक आमी उंडो खातात पूण आमचें ओत्मीक जेवण आमचें ओत्मीक जिविताची वाड जावंक जाय जाल्यार आमी जेजूचेरूच पातयेवंक जाय म्हूण अशें जेजू आमकां सांगूंक सोदता आनी हेंच जेजू आमकां सांगता आनी ते लोकांकूय सांगता जीं आजुनूय विस्वास दवरिनात की जेजू खरो देवाचो पूत म्हणून तो म्हणटा आपणाशी येतात तांकां ती आपणाचेर विश्वास दवरतात ती सुभागी जेजू म्हणटा आनी हेंच आमी पयले वाचपांत पळयलेलें आसा पयले वाचपांत आयज आमी पळयतात सावलू क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो आनी क्रिस्तांव लोक पिडापीड दिता आसतनाय देखून ती जेजूचो अशूभ वर्तमान परगट करीत वतात कित्याक मोगाच्या भावान भयणो तांणी जेजूचेर नदर मारलेली जेन्ना तांचे त्रास जाता तांचे पिडापीड जाता तांकां त्रास कोत्तालो तेन्ना ती आनिकूय जेजूचेर भावार्थ धरून जेजूचे दोळे धरून ती जेजूच्या सर्गीचें राज परगटूंक लागलेली आनी ती खुशालकायेन लागताली आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत हो प्रश्न मांडुया जेन्ना आमच्या जिवितांत खूश येतात जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास जातात तेन्ना आमी तरी आसतना देवाचेरूच जेजूचेरूच दोळे धरून आमी मुखार गेल्यात काय वो आमी निराश जावन आमी आमचें जिवीत आख्खें सोडून दिलां काय जेजू म्हणटा की जेन्ना आमी ताचेर दोळे दवरतात आमी ताचेर भार दवरतात तेन्ना सगळें सारकें जाता तेन्ना आमकां हे त्रास आमकां हे कोश्ट येतात ते तांचे कांयच फरक पडना कित्याक हें दूख आसा तें देवाचेर आमी जेन्ना घालतात तेन्ना हें दूख देखून आमकां कांयच लागना मोगाच्या भावान भयणो आमी आमचो आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पूंक गरजेचें आनी जेजू म्हणटा आपणाचेर पातयेवन रावत आपूण जावन आसा खरो उंडो जिविताचो उंडो आनी हो खाल्यार आमकां सस्नाचें जिवीत मेळटलें हेंच आमी करता आसतना आमी आयच्या दिसा मागण्यांत बसता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमचो भावार्थ वाडोवंक आमचो भावार्थ गोट करूंक हेंच प्रार्थना करूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मुखार वचुया गीत घेवया पेज नंबर 39 C25 ना आमचे लागीं Preto
म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मारून घेवन बोस सर्व देण्याच्या दिनारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपून दितात. आयज जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केली, तशेंच सर्गीचो तो उर्सरा व्हरतो उप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण ती मागतात. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाटा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काणी आमी तुका वागणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकाची बोळी. ससनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी वावार्थ्यांक उगडलेलीं दारां सर्गीचीं आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जन्मपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोंक सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराची हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. सुम्या जेजू आमी ओडोकाता आनी एकाशी नेमियेता. तितले फावटी तूं वैभवानीचो आमी तुजे मोडून परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुणून जेवणपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें परजोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तेच्या पोती भाग्यान जुजे, भाग्यान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बाप्पा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां तन्या पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार खाकृतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुरगी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण पवित्र चवीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या उदरगतीचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. पेज नंबर 49, D6. भाव भयणी आमी सोगलीं. That's all.
प्रार्थुया. बो मोगाल बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिश्काल. पास्कांचो समारंभान तुज्या सासणीक मोगाचें गुटां वरवीं तुवें आमकां नवें जिवन बोल्लें. तोरपून जेवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी म्हणून जेवणपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां मोहिमेवंत कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पुदेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर वडोवकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळींच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मेमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 88 F5 देवाचो आशिर्वाद. देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मोगान फागून संतोष आनी शांती आमकां दिवं. देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मोगान फागून